आणि तेजी नवी कमिटी आसा त्या सगळ्या कमिटीक हांव तेंचे अभिनंदन करता आणि तांकां बेस्ट विशीस दिता की मुखावेल्या 3 वर्सां खातीर तेंच्या हातींतल्यान कॅटरिंग करपी लोकांचे आणि असोसिएशन कित्याक जाय पूण आयज जेन्ना आमी पळयतात की एफडीए भितर नॉर्म्स दिसान दीस बदलत आसात, लोकांच्यो अपेक्षा बदलत आसात, लोकांच्यो अपेक्षा वाडत आसात, नवे जनरेशन फुडें येतात आणि ह्या सगळ्या आदाराचेर जेन्ना सगळे कॅटरर्स एकठांय आयले जाल्यारूच ते खरेंच एका नेगोशिएशन टेबलाचेर येवंक शकता आणि दुसऱ्याक हाडूंक शकता. We are always struck with the question of getting a very good caterer on board, because when it comes to the function, what people talk about most is the food that you're going to serve. And even after your function is over, when they go back home, I'm sure they will be discussing about how was the food, what was the spread, how tasty it was. And the next day also they will be talking about the food, of what is the effect the food has had on them. So that is the kind of connection we have when it comes to food. When we select a caterer for a function, every person who hires our services, he installs a certain amount of trust and faith in you. And having this trust and faith, he will give you this opportunity to serve at his function. सुरुवातीक जेन्ना कॅटरिंग सुरवात केल्ली तेन्ना सादारणशे 22 ते 23 रुपया रायस प्लेट अशा पद्दतीचे आज ती 250 ते 300 रुपयाचेर पावल्या. ताचें कारण कितें तर जेवणा परस हें जें कितें मांडावळ वाडटा ताका चड खर्च जाता, ताका लागून हो रेट थोडो वाडला. त्याच बरोबर तो सांगतालो कितें जेवणाचे 3 खुबी. पयलें म्हणजे जेवण प्रियरांना उतरोवन सांगता तशें तो दुसऱ्या धोरणान पावलो. कॅटरर टायमार पावूंक जाय, ते वेवस्थीत लोकांक जेवण पावपाक जाय. जशें 500 लोकांची ऑर्डर दिली जाल्यार 500 लोकांक पावूंक जाय. 500 लोक जावचे पयलीं थंय 200 लोकांक जर जेवण सोंपलें जाल्यार ताका जाता, कारण तो एक विश्वासान आमकां ऑर्डर दिता. When we say caterers are there, we see caterers everywhere. Whenever any function is there, whether it is an official function, whether it is a someone engagement or wedding ceremony or some birthday party, everyone first name comes in the caterers to select, and it all depends on your the publicity and the reputation. फाटल्या काही वर्सां आमच्या ह्या इंडस्ट्रीन खूब चड उतार पळयले, इन्क्लुडींग मेजर कोविड. आणि ह्या सगळ्या प्रॉब्लेमांक सामोरे जावन एकत्रपणान आमी चिकाटीन रावन ह्या संघटनेचो विकास केलो. हांवें म्हज्या सामर्थ्यानुसार आनी प्रामाणीकपणे ह्या जबाबदारीचो न्याय करपाचो पुरेपूर्ण प्रयत्न केला.